विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला पंढरपूरचा राजा तो सावळ्या विठ्ठला श्री सुंदरी भगवती महाराज की जय, श्री अंगणेश्वर महाराज की जय, श्री साकेश्वर महाराज की जय. पांडुरंग हरी. आयज श्री सातेरी भगवती वारकरी आयज हे तिसरे वर्स. आयज पयलीं आमची अर्दी ही आमची हयडोणचे लोक सगळे तिसरे वारीक वयताले आनी आयज त्यांच्या मनान कितें जालें, हांगच्या सगळ्या लोकांक घेवन वचपाक ही सातेरी भगवती वारी ही बरे भाशेन चलोवपाक आनी सगळ्यांनी सहभाग दिले. आनी आयज ही वारी आजून पासून तिची अखंड चलतली आनी आयज हे लोकांक सगळ्यांक सद्बुद्धी दिवन आयज ही हेज्यान व्हडली वारी जातली. आनी ही सातेरी भगवती आयज आदिशक्ती माया ही आयज सगळ्यांक आशीर्वाद दितली आनी सगळ्यांक बरे भशेन सगळ्यांक व्हरोन अशीच तांकां उमेद दिवची आनी ही वारी सातेरी भगवती बरे भाशेन चलो. हांव विणा विद्याधर तारी. हांव हे वारीचे खजिनदार आसा. आमी वारी ही 3 वर्सां जाली चालू केल्ली आसा. आनी आयज 2 जुलैक चलोन वयतली पळय ती 15 जुलैक पंढरपुराक पावतली. 18 जुलैक आमी परतून येतली. आमकां ही वारी चलोवपाक लागून खुबश्या लोकांनी हातभार लायिल्लो आसा आनी तेंच्या आशिर्वादान आमी ही वारी फुडें व्हरता आनी देवीच्या आशिर्वादान ही वारी परत हाडची. गांवचो आमकां खूब सपोर्ट आसा, तसो भायल्यांचोय आमकां खूब सपोर्ट आसा. तेंच्यांनी खूब मदत केल्ली आसा. कोणेन पळय थोडे फार कितें दिलां न्हू, सगळ्यांक ते देवान तांकां सूख शांती दिवची इतलें हांव मागतां. तयारी कशी केल्या तुम्ही वचपाची? तयारी कशी केल्या ही वचपाची? तयारी आमकां खूब हेतून करची पडटा, जमान करची पडटा. प्रत्येका कडेन वयचें पडटा. तेंचे कडेन कितें आमकां आसा जाल्यार मदत मागची पडटा. ते आमकां दिता. कितें फूल फळां ते पाकळी दिता. आनी तेच्या भायर आमकां आमचे हे कोळंगूटच्या लोकांन आमकां खुबूच ते 2 जाण भुरगे आसा तेंच्यांनी आमकां खुबूच हातभार लायलो आसा. खूब तेंच्यांनी आमकां हे हाडून दिल्लें आसा. आज कितली जाणां वयता सगळीं? आमी 50 आनी 2 जाणां 52 जाणां 52. कितें मागतात तुमी आतां वारी वचून? आमी देवा कडेन मागता सगळ्यांक बरे भाशेन दवरचें आनी आमच्या ह्या हळडण्या गांवांत सूख शांती तर तेणी दवरची. जशें आमकां कोणें भायल्यांनी हातभार लावला तेंकांय बी तेंच्यांनी सूख शांती दिवची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.